नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मदीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. पुराय गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलें तुळशीचें लग्न. तरणाट्यांनी मोठ्या उत्साहान मंगल अष्टकां म्हणीत प्रसादाचो घेतलो आस्वाद. नयबाग पेडणे फारपेट प्रकरणात दोग आयआरबी पुलिसांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे उक्ताडार हे दोग पुलीस मेळून वट्ट 5 दुबावितांक पेडणे पुलिशेन केली अटक. पिर्णा खून प्रकरणात कोलवाळ पुलिशेन सध्या 3 दुबावितांक केल्या अटक. पुलीस घेतात हेरांचो सोद. कुडतरी आदीच आसा 2 मोबायल टावर. याच टावरांक लागून थळाव्यांच्या जिवाक जाला धोको निर्माण. आता आनी तिसरो टावर वाठारांत नाकाच म्हणत थळावे पेटल्या हट्टाक. गोंयच्या चडशा रस्त्यांची जाल्या अवतिकाय. हणजुणा जर वाड्यावयलो रस्तो जाला काबार. घडल्यात अपघात. कर फारीक करून आमकां हे रस्ते कित्याक? तिडकल्ले थळावे मागतात जाप. डुक्करकोंड कालेच्या काव्यश्री कुर्सेन 21 वर्सां पिरायेचेर कमर्शियल पायलट जावपाचें सपन केलें पुराय. 200 वरांचें प्रशिक्षण यशस्वीपणान केलें पुराय. आतां पळयात खबरो विस्तारांत. आयतारा कार्तिक शुक्ल द्वादशीक गोंयकारांनी तुळशीचें लग्न लावन व्हडली दिवाळी मनयली. व्हडले दिवाळेक तुळशीचें आनी शाळीग्रामाचें म्हणल्यार विष्णूचें प्रतिकात्मक लग्न लायतात. पळयात तुळशी लग्नाची कांय खिणचित्रां.
तुळशीच्या लग्नाची सुरुवात करता. पहिली तुळशीच्या लग्न देवळाच्या ह्यापासून देवळापासून सुरुवात करता आणि आता पावसानूय आमचेर उपकार केल्ले आहा त्या प्रमाणे हे बरे भाशेन जावचें अशें म्हणटा आणि आता लग्नाक सुरुवात करता अशें. म्हणजे गांवान आता गांवान लग्न जावपाक सुरुवात. नयबाग फारपेट प्रकरणात पेडणे पुलिशेन वट्ट 5 जाणांक अटक केल्या. ह्या 5 जाणां मदले 2 जाण IRB पुलीस आशिल्ल्याचें सामकार आयलां. दुबावीत ऋषिकेश महाले आणि गंगाराम महाले अशी ह्या IRB पुलिसांची नांवां आसात. तशेंच उगवे वाठारांतले नेहाल महाले, आशिष महाले, आकाश महाले तशेंच अशें अटक केल्ल्या हेर 3 दुबावितांची नांवां जावन आसात. मजगतीं गोंयांत कायदो सुवेवस्था सामकी इबाडल्या अशें म्हणत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी सरकाराक धारेर धरले. नयबाग परसकडे तेरेखोल न्हंयत कांय दिसा पयलीं रे वेवसायांतल्या 2 कामगारांचेर फारपेट जाल्ली. हातूंत बिहारचे 2 कामगार गंभीर जखमी जाल्ले. एकाच्या हातांतल्यान जाल्यार दुसऱ्याच्या मानयेंतल्यान गुळी आरपार गेल्ली. ह्या प्रकरणात पेडणे पुलिशेन आतां 5 जाणांक अटक केल्या. हातूंत 2 IRB पुलिसांचो आस्पाव आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. दुबावीत ऋषिकेश महाले आणि गंगाराम महाले अशें ह्या IRB पुलिसांची नांवां जावन आसा. हेर 3 दुबावीत नेहाल महाले, आशिष महाले, आकाश महाले हांकांय अटक केल्ल्याचें कळटा. मजगतीं राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या. पुलिसच फारपेट प्रकरणात सामील आसात. गोंयकार भयान जगतात आनी पुलिसूच गुंड जाल्ले आसात अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय उलयलो. हे पोरसकाडे फायरिंग केसीन गनमॅन म्हणटे पुलिसूच आशिल्ले. ह्या आतां पुलिसूच सांगतात आनी पुलिसान तांकां भितर उडयल्या. हें आयकून गोंयांत लोकांक दिसता की गोंयांत म्हणटा सरकार म्हणटा ही वस्त आसा काय कितें. लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा कंप्लीट कॉलेप्स जाल्ले आहा. दिसा दवळ्या चोरयो जातात, लोकांक धडायतात, मारतात, गोंयकारांक मारतात आनी गोंयकार आज भयान जगतात. आणि पुलीसमॅन म्हणजे युनिफॉर्म घालून आसूंक जाय हे आज गुंड जाल्ले आहात. ही आज गोंयांत परिस्थिती आहा. सो फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम देर इज अ रॉट अँड देर इज अ कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर इन गोवा. सो गोवा एटलीस्ट डिजर्व्स समथिंग कॉल्ड द गव्हर्नमेंट अँड गोवा डिजर्व्स बेटर. राज्यात कायदो आनी सुवेवस्था इबाडिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावानूय सरकाराचेर टिका केली. गोंयची पुलीस स्टेशनां गुंडा गँग केल्यात. गुन्यांवकारी घडणुकांनी पुलिसांचो आस्पाव आसा असो आरोप युरी आलेमावान ट्विटरा वरवीं केला. वो इलीगल सैंड माइनिंग कर रहे थे. उस रिवर पे सैंड माइनिंग का कोई लाइसेंस नहीं है, तो हमने एक सैंड माइनिंग का भी एक ऑफेंस रजिस्टर किया, लाइक इलीगल सैंड माइनिंग का, जो कि था FIR नंबर 67 अंडर सेक्शन 3032 and Goa Damandiu Mines and Minerals Act, माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स के जो सेक्शन है सेक्शन 3 एंड सेक्शन 62, इनके अंदर हमने FIR रजिस्टर की अगेंस्ट द लेबर एंड द ओनर ऑफ द कैनो जो कि इलीगली सैंड को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे. तो आसपास जो भी गांव है उगवे विलेज था, तो वहाँ के लोगों को हमने पूछताछ की और बहुत ही इसमें टेक्निकल तरीके से भी काफ़ी अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई. बहुत सारी टीम हमारी सब डिवीज़न पेडणे की सब डिवीज़न क्राइम ब्रांच की टीम इसमें काम कर रही थी. तो टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस सारी चीज़ों को मिला के हमको एक ब्रेक थ्रू कल मिला जिसमें हमको 5 लोगों के नाम सामने आए कि इन 5 लोगों ने ये इंसिडेंट को अंजाम दिया है. उन 5 लोगों को हमने कल और आज के दिन कल की रात और आज सुबह मिला के अरेस्ट किया है. एक है नेहल महाले सन ऑफ नितिन महाले, एज 20, रेजिडेंट ऑफ तेमवाड़ा उगवे पेडणे. सेकेंड है आशीष महाले सन ऑफ शिवाजी महाले, एज 24 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ तेमवाड़ा उगवे पेडणे. थर्ड है आकाश महाले सन ऑफ अरुण महाले, एज 24 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ उगवे. फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो IRBN के पुलिस कांस्टेबल हैं. ऋषिकेश महाले सन ऑफ दशरथ महाले, एज 32 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ तेमवाड़ा पेडणे. फिफ्थ है गंगाराम महाले सन ऑफ गोपीचंद महाले, एज 34 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ भाटीवाड़ा उगवे. इन 5 को फॉर्मली अरेस्ट किया गया है और इसमें मोटिव जो समझ में आया है अभी तक जारी है इन्वेस्टिगेशन कि इनका जो डिस्प्यूट था लोगों के बीच में कि उस रिवर पे उस एरिया में पर्टिकुलर उगवे के स्ट्रेच पे सैंड माइनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये लोग उसको अपोज कर रहे थे और उन्होंने उसी डिस्प्यूट के चलते ये उन्होंने एक कदम उठाया और फायरिंग किया, जो कि एक बहुत ही घिनौना एक्ट था और उसके अकॉर्डिंगली कानून का हमने कार्रवाई की है. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. पिर्णा खून प्रकरणात कोलवाळ पुलिशेन
दुबावीत गुरुदत्त लवंदे या तरणाट्याक अटक केलो. या संदर्भात पोलिसांनी शेनवारा रातीकडेन आनीक 2 दुबावितांक अटक केल्याची माहिती मेळ्ळा. या प्रकरणा संदर्भात हेरांचो सोद अजून चालू आसा. पळयात. तीर्णा मर्डर केसी फाटल्यान लेटस्ट अपडेट म्हटल्यार सकाळच्या तारखेला सांगलेले की तीर्णा मर्डर जाल्यार त्या संदर्भात कोलवाळे पोलिसांनी सकाळी जो मेन अक्यूज आसा हाका अरेस्ट केल्ले आसा आनी त्याच नंतर सांजेच्या वेळार आनी 2 जाणांका ह्याच मर्डर केसी फाटल्यान इन्वॉल्व आशिल्ले 2 जाणांका डिटेन करून आतां सध्या अरेस्ट करून तांकां मेडिकलान घातलेले आसा आनी हे 2 अक्यूज आसा तांची नांवां आसात डायसन कुट्टिनो हो 31 वर्साचो रावपी उंटावाडो कलांगूट हांगासरलो. तर दुसरो आसा सूरज ठाकूर हो 21 वर्साचो रावपी ओर्दा कांदोली हांगासरलो. सध्या मेरेन कोलवाळे पुलिसांनी तीर्णा मर्डर केस जाल्ली आसा त्या संदर्भात 3 जाणांका सध्या मेरेन अरेस्ट केल्ले आसा आनी कोलवाळे पुलीस आनी काही जाणांचो शोधाशोध सध्या करीत आसात आनी ह्या मर्डर केसी फाटल्यान कितली आसा ही सध्या चालूच आसा. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया पुलिसां कडल्यान की आनी फुडें हेची अपडेट कितें आसतली पळय. टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोकर. कुडतरी आदी सावन 2 मोबायल टावर उबे आसा जाचो लोकांक आतां भोव त्रास जावपाक लागला. या वाठारांत आनीक 3रो टावर आयल्यार गांव काबार जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायत. टावराचे चालू आशिल्ले काम बंद उडयत खर विरोध केलो. कुडतरी सध्या आदलो खासदार फ्रांसिस्को सार्दीन हांच्या मालमत्तेत वाठारांतले 3ऱ्या मोबायल टावराचे काम चालू आसा. पूण ह्या कामाक कुडतरच्या थळाव्या सयत आमदारान लेगीत खर विरोध केला. आदींच ह्या टावराक लागून लोकांचे हाल जाल्यात तशेंच भलायकी लेगीत इबाडल्या खंय. आमकां आनीक हो 3रो टावर नाकाच अशें म्हणत थळाव्यांनी टावराचे काम बंद उडयले तशेंच संबंधितांक धारेर धरले. पळयात. इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आहा चालू आहा तुगेले आमचे काम कांयच चालू नाही. ना होता तुका मनीस काम करताले 2 जाण काम करताले तेका आमी स्टॉप केले. परमिशन आहा तुमगेले पंचायताचे कुडतरी हिंगा आमगे पोस्ट ऑफिस आहा न्ही तेजे वयर रे तुमगे कन्स्ट्रक्शन चलता आनी कुडतरी हुंय तें तूं खबर ना. ऐक गव्हर्नमेंटाची ऑर्डर आसा आमी गव्हर्नमेंटाच्या ऑर्डराचे तूं येता हिंगा येता ऑर्डर घेवन येता हे 2 टावर चलताय पूण पंचायता इनकम 1 रुपया ना. आमगे विलेज बॉडी आहा इलेक्टेड बॉडी कोणाकूच जाय. इलेक्टेड बॉडी कोण कितें जातले ते कितें आहा बेश्टाय तेंचे MP MLA सिलेक्ट जाल्ले भशेन ते इलेक्ट केल्ले आहाय. आमकां नाका ती टावर कोणाक नाका आनी ह्या फुडें काडी जाल्यार आमी फुडलें एक्शन घेवचें पडटलें. नाक म्हणल्यार नाका सगल्यांक कोणा नाका आनी आयज आमकां खबर कळटकच आमी सगळीं एकठांय जालें. आमगे कोण ना एकले इन्फॉर्म केलें ना वाड्यांतू लोकांक. सो तेच्यान कितकोन करपा जाता इन्फॉर्म कोण नासतना. आमी सगळीं भोगलेची हाय पयसुली कोण नाय. सो आमकां नाक म्हणल्यार नाका. तांकां एक एग्जाम मेडिकल कॉलेज 3 हायटा सारकें दादा तितू तरी लायट एफेक्ट जाता तिगे दोन सुद्दां कित्याक एफेक्ट जायना. सो देखून बेश्टे आगेले आयकून बोली उलोवपाक जायना. एक कॉमन टेक्नोक्रेट विल टेल मी ना सर ह्या आयल्यार पयशे जावपाक शकता कित्याक ह्या वोदा आहा आनी म्हणल्यार लादान जस्ट 20 मिटर थिंगा आनी आहा ती नागो जाल्यार चिंतून जाताली ऑलरेडी इट इज देर. पण त्या होय टेक्निकली सारकें जाल्यार आपण चयता अरे हेतू लोक कितें ऑब्जेक्ट करताय टावर वावर वायट जाता आतां आमगे थिंग इज पडटाय सदां आमकां इफेक्ट जाता मग आमी हें करताय न्हू ऑब्जेक्ट करताय सगळो लोक तेका लागून एकठांय जाला. आमी देखो येतोय हुंय आसलोले धांवन येयले हे जाता म्हणून आलो तो तेका आडायता तो आपणाय होकोत बरें सांगता वायट काय जायना टावराचेर. टावराचे वायटूय जाता ती जायती ते आमकां इफेक्ट जाता कित्याक आमी बगली आहाय थिंग ऑलरेडी 2 टावर आहाय. In the vicinity of 600 meters, there are 3 towers. And tower not. Multiple connection एक tower is deep जाता है. And then already delay. So तो Indians म्हणतो चोड मस्ती पण करता. I will not tolerate it. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. घेऊया एक ल्हानसो विसव. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
देवपूजे खातीर चांदीची आयदनां घेवपाची आसात? मडगांवच्या श्रीनाथ ज्वेलर्सा कडेन सगळ्या तरेची चांदीची आयदनां तशेंच चांदीचे अलंकार विकते घेवपाक मेळटले। बायलां खातीर खासा पायजणां, ब्रेसलेटां तशेंच सुंदर नेकलस उपलब्ध आसात। तशेंच देवपूजे खातीर खासा चांदीच्यो आनी भांगराचे कोटिंग आशिल्ल्यो मुर्त्यो आनी देवपूजेची आयदनां मेळटलीं। ल्हान भुरगीं आनी दादल्यांक खातीर लेगीत हांगा अलंकार उपलब्ध आसात। तेन्ना वाट कोणाची पळयतात? चलात तर श्रीनाथ ज्वेलर्स, ऑपोजिट तातो काफे, अपना बाजार, आदल्या कलेक्टर ऑफिसा फाटल्यान, दुकान क्रमांक D10, मडगांव, गोंय। विसव उपरांत येवकार। आता वळया फुडल्या खबरांकडेन। राज्यांतल्या चडशा रस्त्यांची सामकी अवतिकाय जाल्ली पळोवपाक मेळटा। अंजुणा जरवाड्यावेलो रस्तो हातूंतलोच एक। ह्या रस्त्यार गाडयांची तशें लोकांची हाडां खिळखिळपाक लागल्यात। आता पर्यटन हंगाम सुरू जावपाचो आसा। पर्यटक ह्याच वाटेवयल्यान प्रवास करतात। तांच्यांनी दर्यादेग पळोवपाचें काय ह्या फोंडकुलांनी भरिल्ल्या रस्त्यांचें दर्शन घेवपाचें? वाठारांतले पंच वांगडी करतात कितें? कर फारीक करून आमच्या वाट्याक हे रस्ते कित्याक? तिडकिल्ले थळावे जाप मागपाक लागल्यात। अंजुणा जरवाड्यार बरो चकचकीत डांबरी रस्तो नाच दिश्टी पडटा तो फातरांनी भरिल्लो फोंडकुलां पडिल्लो रस्तो। तेवूय चंद्रार गेल्ल्याचो अणभव दिवपी, गाडयांचे पार्ट्स आनी मनशांची हाडां निकळपी। थोडेच म्हयने जाल्ले ह्या रस्त्याचे डांबरीकरण जावन, पूण पावसात पुराय रस्तो व्हांवून गेल्ल्यान आता फकत व्हडले फातरच दिश्टी पडटा। ह्या रस्त्यार कितलेशेच अपघात घडल्यात। लोकांनी हात दोके लेगीत मोडून घेतला। आता ह्या रस्त्यार व्हडली घडणूक जावपाची वाट हे सरकार पळयता वय। सरकारान जाता तितले बेगीन ह्या रस्त्याचो प्रश्न तडीक लावन लोकांक थाकाय दिवपाची गरज थळाव्यांनी उक्तायला। सेंट अँथनी हॉस्पिटला फुडल्यान हांव जोरवाड्यार आनी हे तुमी पळयता सगळे फातर वयर सरलेले हांव। म्हाका जाल्यार दिसता 4 म्हयने आदीं जेन्ना बाबा रस्तो केल्लो सगळ्यांक वांटे दिवन 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 लास्ट कितें वांटो उरला पळय तो कचऱ्याचो वांटो म्हणटा तो आनी कितें आहा पळय ते रेमनंट आमी इंग्लिशीन कशें म्हणटा रेमनंट, त्या रेमनंट पयशांचें एक काम जालां। टॅक्स पेयरांचे सगळे पयशे वांटे दिवन 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 सगळ्यांक पावयले आनी ताचे उपरांत हे रस्ते आमी टॅक्सूय फारीक करपाचे आनी व्हडले रस्ते घेवपाचे आनी सगळ्यांनी कमिशन घेवपाचें। आतां आमकां सांगलेलें की 15 दिसांनी रस्ते जातात म्हणून अजून पासून रस्तो जावना। ही ट्युरिस्ट एरिया सो 25 वर्सांनी वा 30 वर्सांनी हांव म्हणटा सादे जर तर पंचांनी हें काम करूंक जायना जाल्यार फायदो कित्याक पंचांक आसून पंचायतींनी? आनी आमी कोणाक डेमोक्रेसी म्हणटा तो फायदो कितें? आनी आमी कितें दिवंक सोदता? ही बीच एरिया ही ट्युरिस्ट एरिया आनी आमी ट्युरिजम म्हणटा। आयजूच मिनिस्टर सांगता की इतले ट्युरिजम वाडले म्हणून कशें वाडो येता ट्युरिजम? वो रस्तो 4 महिन्या पयलीं जाल्लो, फक्त 4 महिने। हालत पळयात, ह्या रस्त्याची हालत पळयात। 4 महिन्या पयलीं हो रस्तो गेल्लो। अशेंच कितल्याच वाठारांत आमच्या अशेच रस्ते केल्ले आसा। 6 महिने तेंची लायफ लायन रस्ते वयता, गड्डे पडटा। अरे आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे वयता तरी वयता खंय? हो सरकार कोणाचो? फक्त PR केले म्हणून जायना सर। तुम्ही बरे रस्ते दिया लोकांक, जे सांगलेले 15 दिसांनी रस्ते आपूण करतो ते करून दियात न्हू। आनी करता जाल्यार 4 म्हयन्यान वयता असले करूं नाका। व्हडले लॉंग टायम उरता तसले रस्ते कर। हे कितें भाव्याक थुकी लायता पळय तशें? हो रस्तो केल्लो 4 महिन्या पयलीं, नाजाल्यार रस्त्याची हालत पळय। हो आमचो ट्युरिस्ट वयता पळय, मुद्दाम पळयात मिडियाक दाखयात कितलो त्रास जाता तो लोकांक। ट्रॅफिक जॅम सुद्दां जातात। आमी हेका लागून सगळे प्रॉब्लेम हे सॉल्व करता आमी। म्हाजो हात सुद्दां मोडलेलो आसा वयर पडोन 2 व्हिलरीचेर। अशें व्हडके पडोन पडोन पावसान आतां कांय कळना। पावसान ते कांयच कळना कशें कितें जाता ते। खंयच्या वणट्यान पडल्यार कितें जालें तें कांय कळना। वणको आसा काय कितें हें आसा हे आमच्या पंचायत आमचे कांयच हे करिना आमकां। कांय आमकां बेनिफीट ना पंचायतीचो। ते सगळे सांगता करतले रस्तो करता 2 महिन्यांनी परते वणके पडटा। आनी कोण येता PWD येता ते रस्ते खणटा, तेंचो टेलिफोन येता ते फोडटा, इलेक्ट्रीक येता ते फोडटा आनी रिपेर करिना तशेंच सांडून वयता। हे आमकां भोगचें पडटा मागीर। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। मनात आवड आणि जिद्द आसत जाल्यार मनीस आपले ध्येय, आपली सपना पुराय करपाक शकतात। डुकरकोण कॉलेजच्या काव्यश्री कुर्से ह्या चलयेन 21 वर्सां पिरायेचेर कमर्शियल पायलट जावपाचें ल्हानपणाचें सपन पुराय केलां। काव्यश्री वेवसायीक पायलट जाला। पळयात खासा रिपोर्ट।
डुकरकोण कालेचे हे काव्यश्री कुर्से. काव्यश्री कुर्से ह्या तरणाट्या चलयेक ल्हानपणांत पायलट जावपाची आवड निर्माण जाल्ली. देखून 21 वर्सां पिरायेचेर काव्यश्रीन आपलें हें सपन पुराय केलां. उच्च माध्यमीक मेरेनचें शिक्षण गोंयांत पुराय केल्या उपरांत काव्यश्रीन महाराष्ट्रांतल्या बारामती विमान प्रशिक्षण केंद्रात वट्ट 200 वरांचें प्रशिक्षण येसस्वीपणान पुराय केलें. 1st to 4th म्हणल्यार सरकारी प्राथमिक विद्यालय देवनामळ, त्याच्या नंतर गव्हर्मेंट हायस्कूल काले टिल 8th अँड 9th and 10th सर्वोदय एज्युकेशनल सोसायटीज हायस्कूल. मागीर मुखाल्लें शिक्षण आणि आफ्टर 12th आय जॉयन्ड फॉर द एविएशन. खंय तें? पयली ग्राउंड कोचिंगा लागून दिल्ली गेले. आफ्टर क्लियरिंग ऑल द पेपर्स आय जॉयन्ड फॉर फ्लायींग इन बारामती रेडबर्ड फ्लायट ट्रेनिंग अकॅडमी. जेन्ना ल्हान आसलें तेन्ना म्हाका पप्पा सद्दां असो म्हणटालो विमान बीन दाखोवन की तूं बी व्हडलें जातकीर पायलट जा. आनी अशें तेणें म्हाज्या मनान इच्छा स्टार्ट केली की तूं बीन व्हडलें जातकीर इतलें वयर वचपाक मेळटलें अशें सगळें म्हणप. आनी तो असो फकाणां करतालो की आपूण घरा मुखार एक जागो घेता, प्लेन ग्राउंड दवरतलो, तूं थंय लँड कर, लोकां सगळें अशें इंटरवाल म्हणून सोड आनी तूं यो घरा कडेन च्या बी पी आनी वच म्हणून. सो स्टार्टींग थंयच्यान जाली. तेन्ना इतलें सिरियस कांय नासलें, बट जेन्ना टायम येयलो डिसायड करपाचो तेन्ना लायक अशें खूब सर्च बीन केलें आनी कळ्ळें की खूब खर्च आसा आनी अशें खूब पेशन्स जाय, खूब डिसिप्लिनीन रावपा पडटा सगळें कळ्ळें. तेन्ना डिसायड केलें की हय हांव करतलें. तेका अशें टायम पिरियड म्हणून ना, 200 hours ऑफ फ्लायींग कंप्लीट करपाक पडटा. ते 2 वर्सान बी जावपाक शकता आनी 3 वर्सां बी लागपाक शकता. फर्स्ट 0 hour to 200 hours कितलो टायम लागपाक शकता. लायक थोड्या लोकांक 1 वर्सान कंप्लीट जाता, थोड्या लोकांक 2 वर्सां लागता, 3 वर्सां लागता. अशें ट्रेनींग म्हाजी सगळी फ्लायिंगान जाल्ली आसा. जेन्ना हांवें पप्पाक सांगलें की पळय तुजें सपन आसा तें म्हाका खरें करपाक जाय, म्हाका पायलट जावपाक जाय, ही वॉज लायक की ओके म्हाका कांयच इशू ना, जर बँकान लोन सँक्शन जाता जाल्यार म्हाजे कडल्यान कांयच प्रॉब्लम ना, यू आर रेडी टू गो. बट मम्मी थोडी मुखार फाटी जाताली की नाका इतली रिस्क घेवपाक अशें जाताली. बट समहाव पप्पान तिका मनयलें आनी आय वेंट फॉरवर्ड. खूब अशें पिसफूलशें आसलें. लायक हांव सगळें विसरलें. इतलो वयल्यान इतलो सुंदर व्यू आशिल्लो की हांव सगळें विसरलें. इट वॉज अ व्हेरी हॅप्पी अँड व्हेरी लायक अशें म्हाका लायफ टायम याद उरतलें. फर्स्ट जी म्हाजी फ्लायट आसली ती ट्रेनींग फ्लायट. दिसता की हांवें जी हार्डवर्क केलें सगळें केलें तें सगळें आतां इन द एंड इट्स ऑल वर्थ इट. सक्सेस जालें. येस. सरावंड युअर सेल्फ विथ पॉझिटीव पीपल हू पुश यू टू डू थिंग्स. लायक तुमकां आनी फॉरवर्ड वचपाक तुमकां हिम्मत दितले आनी सपोर्ट करतले. काव्यश्री पायलट जावचें ही आमची इत्सा आशिल्ली आनी ताणें ती पुराय केली अशें काव्यश्रीचे पालक सांगतात. ते खूब खुशी दिसलें. इतलो खर्च केला सुद्दां एक समाधान मेळ्ळें आमकां. अशें गेले आमी वचपाक मेळना न्ही, थंय भितर सुद्दां आमकां एंट्री दिना. तरी पूण एक हातूंत बरें दिसलें आमकां. एक खुशी आसा ते हें केलां म्हणून वयर. आतां तेजी कुशीन बसताना तेणी उड्डाण केली तुमकां बसयलें बेश्टें? हय एक रावंड मारलें तें. बरें दिसलें आमकां. म्हाका पयलीं भंय दिसलें आनी खूब म्हळ्यार खूब खुशीन म्हाका रडपा येयलें. आमचे चल्लिगाय ही अशी चलयता अशें म्हणून खूब खुशी जाली. हांव केन्ना पयलीं हांव खूब भिल्लें इतकें रिस्क आसा आनी फायनान्शियली इतलें हें आसा खर्च करपा पडटा, सगळें आमचेर जाता काय नाय, बेश्टे आमी मुखार वचून मागीर मदये अशी बंद करपा बरें दिसना. ताका लागून हांव भिल्लेलें. पण आतां ती सक्सेस जाली नंतर आतां कांय ना, आमी आज फाल्यां कशें रीण काबार करपाक शकता, तूं इतलें वयर सरलें म्हणून आमकां खूब खुशी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. योग्य परवानगी नासतना करंजाळे दर्यादेगेर खासगी इव्हेंटाक परवानगी दिल्या म्हणून मंत्री रोहन खंवटेन एका IPS अधिकाऱ्याचेर आरोप केलो. देखून ह्या IPS अधिकाऱ्याचेर जाता तितले बेगीन कारवाय करची अशी मागणी हळडोणचो आमदार कालूस फेरेरान केल्या. मंत्री रोहन खंवटेन हो आरोप केल्ल्यान तांणी स्वता ताचेर कारवाय करची, ते अधिकाऱ्याक निलंबित करून ताची गोंया भायर बदली करची अशें आमदार कालूसाचें म्हणणें. Goa's tourism minister Rohan Khaunte made a startling disclosure of the Miramar event of that ocean man being a classic example of high-handedness of an IPS officer. He also says that these officers come from Delhi and don't know anything about Goa, and they
think that what they think works. A cabinet minister has openly accused an IPS officer of permitting this event without having proper permissions. Has this IPS officer got some commission or cut for this event? If this IPS officer is clearly guilty, as said by Minister Rohan County, then should he, this IPS officer, also not be booked along with the organizer of the event for abetment or criminal conspiracy? If Rohan County has stated that there might be or probably is an IPS officer, then it would have been mere suspicion. He does not assume that an IPS officer may be involved. He directly hits out at an unnamed IPS officer without naming the officer who is involved. What is preventing the Panjim police station in not recording the statement of Rohan County and adding this IPS officer as a co-accused and arresting him just as the organizer of the event, Ocean Man, Mr. Kapil Arora, was arrested? I remind the Goa police and I request you all to go through this judgment of the Supreme Court in Prakash Singh Badal, which clearly states that for such offences, no sanction is needed and it is the office which gives them cloak to carry out illegal acts. Rohan County himself is making the accusation or levelling the charge. He is specific about an IPS officer. Now, what action will he take? The other is to the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. When your cabinet minister is making a serious charge against an IPS officer, as Chief Minister and Home Minister, will you take action against this IPS officer? Apart from having him booked for the offence, the Chief Minister must relieve him of all duty and post him out of Goa. We don't want such rotten people in Goa. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. पणजे डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 5 ते 9 नोव्हेंबर मजगती आसतले शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. हांगा मेळटले होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड अँड हँडलूम हँडीक्राफ्ट. अधिक माहिती खातीर संपर्क साधात 9820283877 आणि 9323286877.